Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. आज सरकारान आमकां शेतकारां रस्त्यार सोडले अशें म्हाका दिसता, कित्याक एक वाटेन फॅक्टरी सारकी चलोवपाचें ठोस आश्वासन दिना, ताका लागून शेतकार हवालदील जाला. कित्याक फुडें शेती करप की ना, ऊस शेती करप की ना हो मोठो विशय आहा. आनी जर न करप जाल्यार सरकारान आमकां सांगपाक जाय फुडें बाबा तुमी ऊस रोवं नाका आनी कितें करा, तें सरकार ठोस सांगना आनी आमकां लटकून दवरले. आमी हेजेर कांयच करूं शकना, म्हणजे आमकां हें ना आनी तें ना अशी परिस्थिती जावन पडल्या. तेन्ना सरकारान आमकां ठोस हेजेर कितें तरी सांगपाक जाय आशिल्लें आनी हें आमी मागत आसले की दी म्हणून. आज वर्सभर जालें आमी सांगता सरकाराक आमकां हेजी कळय बाबा फॅक्टरी तूं चलयतलो काय ना, आमी फुडें ऊस रोवप की ना. आनी शेती ही कितें एक दोन दिसांची वस्त न्ही, तिका तपश्चर्या काडची पडटा. तेन्ना आमी ठोस बरोवन दिले शिवाय हांगच्यान हालचें ना आनी आमचें जें फाटलें बील उरलां तें तेणें आमकां आतां 8 दिसां भितर दिवपाक जाय. आनी सीएमान सांगलें आपूण तुमकां सगळें लेखी दिता, तुमची वेवस्था वेवस्थीत करता. आमी एक नवो सीएम आमकां बरें हें करतलो म्हणून विश्वास दवरलो, तेणें आमचो विश्वासघात केला. अरे तुम्ही शेतकऱ्यांक कित्याक रडयता? तुम्ही रडू नाका शेतकऱ्यांचे कितें आतां प्रश्न घे आनी बसा न्हू. आमी कितले तुमच्या टेबलार या, तुमी आमी उलयता तुमचे कडेन, तुमी कोणूच आमकां आदार दिना. आमकां दिसना गोवोरमेंटा विश्वास गेलो. कित्याक सीएम एक सांगता, एग्रीकल्चर मिनिस्टर एक सांगता, तांकां वचून मेळ्ळे. बाबू कोळेकर आमी फाटल्या एक 15 दिसांक घराड गेले तेजे आमी खुबशे, एक म्हयनो न्हू, एक म्हयनो खुबशे गेले फार्मर आमी तेवटेन ते सावथाचे. तेन्ना म्हाका येल्लो आपूण, तेन्ना बाबू कोळेकर आपूण 4 दिसांनी सांगता म्हणलें. दुसरे दिसा कितें, पयले दिसा सगळे जेडीओ सांगता ऊस लावं नाका, तुमी भाजी लाया म्हणून. चवथे दिसा कितें, ऊस लाया, फॅक्टरी चालू जातली. पूण लेखी कोणूच दिना. सो आतां मेन म्हणल्यार ते तुमचे पयशे बॅकलॉग कितें आहा तो सगळे क्लियर जावपाक जाय. सगळें क्लियर जावपाक बेगीन बेगीन. हय, आनी फॅक्टरी सुरू जातली काय ना ते लेखी तुमकां जावं. तें लेखी जाय. आनी आमचो ऊस म्हणून उरला तो खंय व्हरतले किंवा आमकां कशें हें करतले, आमचे प्रश्न कशे सोडयतले तें आमकां जाय. उपासाक बसले म्हूण कळटना सहकार मंत्र्याचे परत उतर. 7 ऑगस्ट मेरेन खंय उसकारांच्या हातार पयशे पडटले. फुडें संजीवनी चालू करपाची खंय तयारी आसा. ऑगस्ट म्हळ्यार तुमचो जो एग्रीकल्चराचो जो सपोर्टींग जो प्रायस जो आसा तो दिवपाच्या तरीपान आतां सुद्दां हांव सीएमा कडेन म्हणजे फायनान्स सेक्रेटरी कडेन उलयलेलो आसा. ताजेर 5 कोटी कितें तरी बील आसा आनी आय थिंक बाय 7th ऑगस्ट म्हळ्यार म्हणजे बील क्लियर जातलें. तेची एक आतां डिस्कशन जाल्लें आसा. दुसरी गोश्ट आसा की शुगर केन फॅक्टरी मुखार जी चलपाक जी आसा ती मुखार चलतली अशें आमी म्हणिल्लें आसा. आनी आमी तांकां ऑलरेडी सांगिल्लें आसा तुमी शुगर केन रोवया. तो शुगर केन जसो आमी फाटले पद्दतीन विसरलो तसो तर आमी घेवपाचो आमी ऑलरेडी निर्णय घेतिल्लो आसा. लेखी उतर जायज म्हूण धरण्याक बशिल्ले उसकार तितल्यार परत एक उतर घेवन फाटीं सरले.